नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. शिरोड्या फाटी सरपाचो प्रश्नच ना. दीपक ठाम लोकसभेक मोदीक तेको. मात पोटवेंचणुकेक हेर दोनूय मतदारसंघांनी उमेदवार घालपाचेर मोगोचो बुधवारा निर्णय. विनयाक अजूनय दीपकाचेर आशा. विधानसभा पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीचे तीनूय उमेदवारांचे लिस्ट लागी फायनल. मांद्रेच्यान बाबी, म्हापशा सुधीर, शिरोड्या महादेव नायक, पणजे बाबुशाक ओडपाची तयारी. पर्रीकाराच्या अस्थीचे गोंयभरचे लोकांनी घेतले दर्शन घेवन ते वाठारांतल्यान हयांनी अस्थी विसर्जत. फक्त काणकोण पेडण्यां ना, ब्रेस्तारा श्रद्धांजलीक राजनाथ सिंग गोंयान. उत्तर गोंयान काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर, दक्षिण गोंयान निमाणे फ्रांसीस सार्दिनाक तिकेट. सोमारा राती उसरा लिस्ट जाहीर. दक्षिणेन सार्दिन आड सावयकर, उत्तरेन श्रीपाद बाहू आड गिरीश. शिरोड्या पोटवेंचणुकेक बीजेपी आड मोगो अटळ. फाटी सरपाचो प्रश्नच ना. उमेदवारी फाटी घेवपाचे दिसा कोण उमेदवार ते स्पष्ट जातलेच. शिरोड्या प्रचार चालूच उरतलो म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपकान स्पष्ट केला. लोकसभेक मोदीक तेको. मात पोटवेंचणुकेन हेर मतदारसंघांनी उमेदवार घालपाचो मोगो विचार करता. पक्षाची केंद्रीय समिती बुधवारा कितें ते थारायतली. दीपक फाटी सरतलो म्हूण बीजेपीक अजून आशा. दीपक ढवळीकर कालच्यान परत भोंवपा लागला. म्हाका याद जाता नवीन मंत्रिमंडळ घडोवपाचें आशिल्लें त्या दिसा रातचे सुदीन ढवळीकर आमच्या नेत्या कडेन आयिल्ले. त्या वेळाचेर हांव आशिल्लो. चर्चा जाली. मागीर आमचे PWD मिनिस्टर म्हणपाक लागले की दीपक फाटी घेवपाक तयार ना. त्या वेळाचेर आमचे गडकरी आमचे नेते हेंच्यांनी म्हटलें की ताका फोन लावन पळय. ते म्हणपाक ते पयस आसा जाल्यार फोन लावन पळय आपल्या कडेन दी. सुदीन ढवळीकरान आपल्या दीपकाक फोन लायलो आनी गडकरी कडेन दिलो उलोवपाक. आनी दीपकान सुदीनान दिवच्या आदींच सांगलें की गडकरी जी म्हणटात की तुवें फाटी घेवपा जाय म्हणून तुजे कडेन उलोवपाक सोदता. आनी त्या वेळाचेर गडकरी तेंचे उलयले आनी तेंच्यांनी ताका सांगलें की तुवें ह्या इलेक्शनाक उबी रावपा ना, आमी युती म्हणून वचपा जाय. आनी त्या वेळाचेर तेणें मान्य केलें आपूण रावचो ना म्हणून. मागीर बाकीच्यो कितें घडपाच्यो आशिल्ल्यो गोश्टी त्या एका उतराचेर सगल्यो गोश्टी थारायल्यो आनी घडल्यो. एक राती भितर कितें जालें परिवर्तन तें म्हाका खबर ना. पण म्हाका अजुनूय पूर्ण खात्री आसा की मोगो पक्षाचे दीपक ढवळीकर निवडणुकीक उबे रावचे ना. युतीचो धर्म पाळटले आनी ह्या सरकारा बरोबर रावतले अशें म्हाका दिसता. युती वेंचणुके उपरांत जाल्ली पयली न्ही. फाटी सरपाचो प्रश्नच येना. आमदारकी सोडटल्यांक जिखपाचो विश्वास आशिल्लो जाल्यार तांणी जिखचे म्हूण दीपकाची काँग्रेसींतल्यान फुटिल्ल्यांक उतरां. फॉर्म फाटी घेवपाची डेट जेन्ना सोंपतली तेन्ना कोण कॉन्टेस्टंट हे आसतले हे लोकांक कळटलें न्ही. परत हांव ना म्हणप ताणें हय म्हणप. डेडलायन बीन दिल्ली आसा तुमकां. डेडलायन कोण तेंच्या भोगो पक्षाक डेडलायन कोण दिवंक शकना. 3-4 आशिल्ले जाल्यार म्हाका म्हाजी जबाबदारी आशिल्ली तो सीट सोडपाची. पूण पोस्ट पोल एलायन्स आसा ते रिजायन कित्याक जाल्यार तांकां डेफिनेटली खबर आसा की आपलो उमेदवार येतलो म्हणून. सो लेट देम फायट एंड टेक दॅट सीट. लोकसभेक मोगोचो मोदीक तेको. मात पोटवेंचणुकेक हेर दोनूय मतदारसंघांनी उमेदवारी घालपाचेर मोगोची केंद्रीय समिती बुधवारा कितें ती थारायतली. हांव निवडून आयल्या आजून सांगता आमच्या मनात आजून भाजपाक सपोर्ट करपाचो आसा. सरकार उडोवपाचें ना. कितें लोकसभेकय आमकां मोदी जाय. कितें हें सगळें आमकां जाय पूण दुसऱ्याक कितें जाय तें आमकां खबर ना. ते त्यांनी त्यांचो विचार करचो. आमची तर मदत भाजपाक जाय लोकसभेक जाल्यार ताणें आमची अवश्य आमचे कडेन उलोवणी करची. बाकी कडेन सीट घालपाचे कितें विचार. आतां फाल्यां आमची केंद्रीय समिती बैठक आहा अडेजांक. त्या बैठकीक सगळे निर्णय जातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विवेक प्रभू.
विधानसभा पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीचे तिनूय उमेदवारांचे लिस्ट लागी फायनल. मांद्रेच्यान बाबी बाक्कराचें नाव खंय फायनल. म्हापशां सुधीर कानोळकर जाल्यार शिरोड्या महादेव नायकाचें नाव फायनल म्हूण सुत्रांकडच्यान कळटा. पणजे वेंचणूक बरोबर घेतल्यार काँग्रेसीन बाबुशाक ओडून तिकेट दिवपाची तयारी दवरल्या. मंगळारा उसरा वा बुधवारा पार्टी नांवां जाहीर करूंक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात. सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे अस्थि कलशाचे गोयचे वेगवेगळे वाठारांतल्या लोकांनी दर्शन घेतले. सोमारा बीजेपीन पणजे सावन सगळे अस्थि कलश तालुक्यांतल्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांक वाटिल्ले. हे अस्थीचे उपरांत ते वाठारांतल्या न्हंयांनी विसर्जन जाले. ब्रेस्तारा कला अकादमीन पर्रीकाराचे श्रद्धांजलीक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आसतलो. आपल्या अभ्यासवृत्तीन ताणी विरोधी पक्ष फुडारी असताना सत्ताधाऱ्यांची गोयच्या विविध प्रश्नांचेर कोंडी करून सत्ताधाऱ्यांक नाका पुरो दिवचले मतदारसंघात अस्थि कलश संबंध मतदारसंघात पंचायत नगरपालिका क्षेत्रांत होतो. स्वर्गीय मनोहर भाईचे कलाचे दर्शन गोयच्या सगळ्या जनतेन घेवचे असो एक हेतू तिच्या फाटसून आसा. कित्याक भाई एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व त्याच्या बद्दल गोयच्या कानाकोपऱ्यात प्रत्येक नागरिकाक एक तळमळ असली. दुःख जाता की अकाली त्यांचे निधन झाले. एक विकास पुरुष म्हणतात तसे लोह पुरुष म्हणतात तसे गोयचे आमचे आसले आणि विकासाचो त्यांच्यानी ध्यास घेतलेलो. हांगासर हे सुद्धा पंचायतीन खुबशीं कामां त्यांनी केल्लीं आसा. हांगासर पयलीं मी सुरवातीक जेन्ना 94 सालान जेन्ना आमी येयले तेन्ना पयलीं हांगासर एक पुलासून सांगपाचें जाल्यार एक साठऱ्याचो पूल म्हणटा तो पयलो आमकां गरजेचो आसलो तेणी केल्लो. त्याच बरोबर मागीर आमोणेचो पूल, बाकीचे कोलवाळा, शिवोले पूल आणि आता तुम्ही जाणा की हालींचो जो आमचो अटल सेतू जो पणजे जालो अशे भव्य दिव्य असे प्रकल्प त्यांनी सादर केले. एका एक दूरदृष्टी आसली. वहीन आमकां खूब आपणा जिवाचें रान करून ह्या गोंयांक भरपूर वयर काडलेले आसा. हाज्या पयलीं आमी खूब सरकार पळयले. ह्या सरकारान फक्त काय आओ जाओ असलेच पळयल्ले आसले. पण मनोहर भाईन ह्या गोंयच्या खातीर खूब डेव्हलपमेंट केल्लें. ते तुमी तरी पळयलां, तुमी तरी पळयत आसतले. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. उत्तर गोंयान काँग्रेसीचो लोकसभेक गिरीश चोडणकर, दक्षिणेन निमाणे सार्दिनांक तिकेट. काँग्रेसीचे लोकसभेच्या उमेदवारांचे लिस्ट राती उसरा आयले. उत्तर गोंयान काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर म्हूण निश्चित आशिल्लो. दक्षिणेन मात सार्दीन आनी प्रतिमाची रेस आशिल्ली. निमाणे माळ सार्दिनाच्या गळ्यान. आता उत्तरेन श्रीपाद भाऊ आड गिरीश आनी दक्षिणेन सावयकारा आड सार्दीन. तिकेट जाहीर जाताच फ्रांसीस सार्दिनान ताच्या घराक कुडतरे सावन लोकांक मेळपाक आनी प्रचाराक सुरवात केली. Because just now you have seen people from all over have come from south, so we'll sit down, we'll sort it out, and then I don't think there'll be difficulty. But will you go to each constituency? Yes, go sure. to people's house. You have to go. No houses. Okay. MP doesn't go to houses. It's not possible at all. And now, if you this shortage of time, hardly there's any time. There are 20 constituencies. By the time you finish your papers, this. So another 3-4 days, then there will be fees, something else. So you have to take all these things into account.
but surely we have to have meetings in every constituency. कितें जाली सी मुगेल सेपरेट ना आमची पार्टीचो मॅनिफेस्टो आसतलो आनी तो पार्टीचो मॅनिफेस्टो हांव घेवन मुखार वतलों पूण मुजें हेर कितेंच मुगेल मॅनिफेस्टो म्हणटात तो लोकांक केन्ना डिफिकल्टी तरी जाली कित्याक फाल्यां कितें जातली तें हाजी पडोवपाक जायना हांव लोकां बरोबर आसतलो हुंय म्हाका दिल्ली आसतना पुना एक कितें इश्यू जालो म्हाका सांगलें सारकें बाब आमगे तूं येवपाक जाय तो बारतोप हांव रोखडो आवियावन दोन घेवन हांव तांकां हेल्प करपाक तें सुटोवपाक हांवें आदीं प्रयत्न केला आनी जरूर तें करतलो म्हूण हांव सभे मदार लोकांक आश्वासन दिवन हांव मुखार श्युअरली शी इज अ काँग्रेस लेडी प्रातिमान कोण मेळना ताका आमी कित्याक सोडपाची शी इज आवर काँग्रेस आय एम क्वायट कॉन्फिडंट सी हुंय गेल्यार जो वेलकम मेळटा आनी लोक पळय सांगतात एक्रॉस द पार्टीज म्हणटात ते भशेन नॉट ओन्ली आमगे काँग्रेसमॅन जालेच हेर पुर्यान जे जाणून आमगे स्टायल ऑफ फंक्शनींग जायते जावन आमकां वोट मागतले तो म्हाका दुबाव ना हाव मेनी पीपल गेट अ टिकेट इफ सपोज दे वे 5 हाव मेनी विल गेट ऑल 5 वन हेज टू गेट दे हॅव चोजन मी सो आय गॉट द टिकेट म्हणटकूच आतां जेन्ना सरात कांय कडेन परतून तिकेट मेळ्ळ्या म्हणटकूच हांव मागतां गोंयच्या जनता लागीं जे काँग्रेसमॅन कोण भायर गेल्ले दुसरी पार्टी जॉयन जाल्ले तेणी परतून येयचे आनी बापसाटीना वोट घालचो वो काँग्रेसा वोट घालचो लोक रावताले की जो खऱ्यांनी ते वर्सां जाली 40 इयर्स जालो तो आतां लोकांक गोंयांची जनताक सर्व करता आपली आनी लास्ट 5 इयर्स तेणी आपलें काम सोडूना प्रधानमंत्र्याची सादी अपॉइंटमेंट मेळना तो कसलो खासदार काय म्हूण गिरीशाचो श्रीपाद भाऊक तोमणो श्रीपाद नायक पयले फावट खासदार जाल्लो तेन्ना जल्माक आयिल्ली भुरगीं खंय आतां मतदान करतली मात तिवूय खंय भाऊ वळखनात आनी जो खासदार सद्याक सिटींग खासदार आसा तो जेन्ना फर्स्ट टायम वोटर्स वोटिंगाक वयतले आयज ते जन्मा येवचे पयलीं हो खासदार निवडून येयल्लो तेन्नाच्यान तोच खासदार आसा तेणें अजून तेजें तोंड सुद्दां पळयलें ना फक्त फोटो पळयले आसतले पेपराचेर तेणें अशें कांयच हें केल्लें ना की हांकां फर्स्ट टायम वोटर्स ताका एट्रॅक्ट जातले सो फर्स्ट टायम वोटर्स तेजे अगेन्स्ट वयचे आसाच पूण ज्या लोकांनी हेजेर विश्वास दवरून इतले फावटी हाका निवडून हाडलेलो तेजे इनएफिशियन्सी इनइफेक्टिवनेस एज अ MP म्हाका दिसता तेंय लोक आयज खुबशे उलयतात जेन्ना लोक निर्णय घेता की एका आमी 20 वर्सां निवडून दिलो तेणें कांयच अशें काम केल्लें ना जे 20 वर्सां भितर ताणें 10 वर्सां जवळ जवळ तो मंत्री आसा केंद्रांत तेंचो सरकार गोंयांकूय आसा तेंचो सरकार केंद्राकूय आसा सो हें सगळें आसतना 4 टर्म तो इलेक्ट जाता आनी तरी आसतना तेजी डिलिव्हरी कांयच जायना तो कोणाक मेळना कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेजें कांयच कार्य दिसना सो ह्या हितूंक लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसात केंद्राक मंत्री 20-25 वर्सां खासदार पूण ताका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वळखना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तांकां अपॉइंटमेंट दिना मायनींग हाका 1 वर्स लागता अपॉइंटमेंट घेवपाक म्हणजे तेजी कार्यक्षमता कितें हाचेर प्रश्नचिन्ह आयज लोक उलयतात ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मडगावचे SGPDA होलसेल फिश मार्केटान सामकी बुरशेपणां मार्केटांतले बुरशेपणांक विटून लोक नुस्तें घेवंकूय येवंक सोदिनात मार्केटांतल्या नुस्तेकारांचो धंदो बसता मार्केटांतली सगळी गटरां तुंबल्यात फॉर्मेलिनाचो वाद जाल्लो ते वेळार आमदार मंत्र्यांनी SGPDA होलसेल मार्केट जाग्यार घालता म्हूण आवाज केल्लो तितलोच सगळो फटाशो PDA will take action that our place is not a parking place for stale fish. कित्याक आज मेरेन होलसेल फिश मार्केट कशें आहा की कोण पयलो आपले प्रेझन्स लायता गाडी लावन ताका प्रायोरिटी मेळटा हें आतां जावचें ना फुडें वी आर नॉट गोइंग टू मेक देम लूज फेथ इन फिश फॉर्मालिनाच्या बोबाळान आमदार मंत्री येवन नुस्तेकारां मुखार फटाशो मारून गेले मात अजून परिस्थिती तीच SGPDA मार्केट सुदारपाचें ना एक तिनीच काय पिवले बाजरा काय उबरा जायना गाण्याने ओडाने आनी त्यांक मार त्यांक सांगोंक गेल्या हे उलयता कित्याक तेंक झाडां येताय कामू तांचे पोट ना कामू बाजरा पयलीं साफ करून मागीर गाडयां दवरला बाजरा चलचे फोडया बोडया चयला आखी गाण्याने ओडाने कोताय सिरीज कोताय आनी क्लीन ना कोण ना बाजरा माय पायना
हे पहिले काढ हे दादूले आणि बायलो गाठी इतले लागून त्या बाजारच्या पाड गायला येईल राणी हो ना हिल्लोल्यांकी राखपाचा नयता गाण्यात मार्केटात सध्या पड्याला हालत म्हणजे तांकां पांय धरपाक जागो ना, इतलो घाण जाला, इतलो चिकल जाला, पांय धरपाक जागो ना. लोक म्हाका कशे येता म्हणून खबर ना. आमी पण नुस्तेकार आमकां येवपाक पडटा, पूण लोकांक त्रास जाता ते आमकां चोवपाक जायना. मार्केटान खंय पळय तूं खंय स्टेप दवरल्या ती घाण पांय इतले ते भितर वयता आनी सामकें ते आनी ती नुस्त्याचें कुसलोलें उदक तें एकदम बरें. आनी मार्केटान मेंटेनन्स म्हणटा नाच. मार्केटान एक फाटी मातसो आमचो CEO म्युनिसिपालिटी येयलो आनी थोडें साफ केलें, तेज्यान मागीर कांयच येना, सफाई येना मार्केटाची. आतां जाला कितें आमकां ते मार्केट न्यू बांदता हें करता म्हणल्यार जाल्यार 1 वर जालें. आतां फर्स्ट फेज तेमी बेस्ट कंप्लीट केला, फिल्ट्रेशन प्लांट आनी कंपाउंड वॉल, आनी आमचे गटर बी आसले ते बी बंद केले. आतां उदक वचपाक रस्तोच ना. उदक वचपाक रस्तो म्हणल्यार सगळी घाण जावन पडला. क्लीन कितें सारकें क्लीन कांयच ना. क्लीन म्हणल्यार कितें कांयच ना. क्लीन म्हणल्यार नुस्तें बरें आहा पण घाण गव्हर्मेंट कितके वर्सां जाले एक्शन घेता, कसलें एक्शन घेता काय कितें आहा कांय ना. मागीर आमचें रिएक्शन जाता हिंगा हय मरे. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.